येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. कोरोनाचे महामारीतय सोंसचो पडटा पेट्रोल दरवाडीचो हुलोप. सोमारा 30 पैशांनी वाडलें पेट्रोल, जाल्यार कांय शारांनी मारली सेंच्युरी. मामलेदाराची करणी आनी शेतात घुसला पाणी. मामलेदारान कशा कशें केलां मानशेचें काम. थळाव्यांची शेतांत धोक्यात. मामलेदाराबरोबर पालियेच्या शेतकारांनी सरपंच, आमदार आणि मुख्यमंत्र्याकय धरलो धारेर. बारावीच्या परीक्षांच्या बाबतीत 2 दिसां भितर निर्णय. केंद्र सरकाराचे सर्वोच्च न्यायालयाक उतर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोमारा पेट्रोल 30 पैशांनी वाडले. कांय शारांनी ते 100 रुपया लिटर जाला. गोंयांत हो दर 92 रुपयांचेर पावला. 3 मेक ते 88 रुपया 39 पैसे लिटर आसले. हांव सध्या आतां फोंडेच्या पेट्रोल पंपार आसा. सध्या आतां 3 तारीख मेच्या पेट्रोल आसले 88.39. आतां 27 दीस जाले. 27 दिसांक 3.82 रुपीज वाडले. 27 दिसांक. मात आयचो रेट हा 31 तारीख. आयचो रेट हा 92.21. 27 दिसान 3.82 वाडले. हेंचे कडेन आतां ओनरा कडेन उलोवपाक गेला. हे ओनर कोणूच उलोवपाक पळयना. तो म्हणटा आमचो प्रेजिडेंट आहा, प्रेजिडेंटा कडेन उलय, तोच सारको उलयतलो अशें सांगून ह्या दिसांनी 27 दिसान 3.82 वाडोवन लोक पेट्रोल घालपाचें कशेंच सोडिना. पूण कोण तर ऑपोजिशनान नाल्यार आनी कोणें गोवोरमेंटान तर हेचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें. आजून कोण कांय लक्ष घालिना. हांव श्याम च्यारी फोंडेच्या वॉच 65. हे पेट्रोल जे वाढत चाललं ते जे आमच्या सर्वसामान्य माणसाक तर हे पुरवाडा सारकें नाच. आमी बिझनेस करून आमकां पुरवाडना जाल्यार सादारण गरीब जो मनीस आसा तो ह्यान फुडें कशी गाडी चलयतलो आनी काय करतलो हे एक मोठो प्रश्न आसा. आनी हे सरकारान जे आदी कितें कितें सांगलेलें आमी अशें करतलो तशें करतलो पण पेट्रोल मेन पेट्रोलच जर हे करूं शकना जाल्यार म्हाका दिसना आतां फुडें काय कशी परिस्थिती येतली ती. परत मी कालच एका मोबायलाचेर पळयल्ले नेपाळ सारक्या हितूर कंट्रीन कांयतरी 70 रुपये. पाकिस्तान येता म्हणजे सारक्या बॅक हें चलता तरी आसतना त्या कंट्रीन सुद्दां म्हाका दिसता 70च्या खालती कांयतरी पेट्रोल आसा. आनी येदो मोठो आमचो भारत देश आमच्या कसा ह्या चलता म्हाका कांयच कळना. 100च्या पर्यंत पावप म्हणजे. आणि हे कंट्री आमच्या विशयी कितक्योशो फाटी आहा तरी आसतना ते पेट्रोल कसा कमी विकतात आनी आमची इंडिया कशी करूं शकना आता असो एक मोठो प्रश्न पडटा. जाल्यार फाटल्या 5 म्हयन्यांक पेट्रोल कितले वाडलो जाणा तूं गाडी चलयता. फाटल्या 5 म्हयन्यान जवळ कांयतरी ना म्हटल्यार 10 फावटी तरी 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये अशें जवळ ना म्हटल्यार 20 रुपये वाडले. 20 रुपये. पण काय कांयच म्हाका कळना गव्हर्मेंट. कमी येवचें अशें म्हणटा तूं. कमी येवकच जाय न्हू. सर्वसामान्यांक काय तरी आपली धंदे खंय तरी वयतलो काय करतलो जाल्यार हे डिझल आनी पेट्रोल हे कमी जावंकच जाय. वाडटा तें बरें काय वायट. वाडटा तें वायटच न्हू 100%. त्या कंट्री कशें दितात कमी आनी ही आमची इंडिया कित्याक लागून म्हारग काय तर म्हाका कांयच कळना. 91, 55. आज कितना हुआ? आज 91, 83. डेली बढ़ता है या एक दिन के बाद? एक दिन थोड़े दिन में बढ़ता है. कितना? 10 पैसा 20 पैसा? हाँ 10 पैसा 20 पैसा. आज 30 पैसा बढ़ा. आज 30 पैसा. अभी लोग डालने को आता है पेट्रोल? आता है. आता है हाँ. कम, लेकिन कम आता है. अभी कम हुआ ना पेट्रोल. डेली जे पेट्रोल जे आसा ते पेट्रोल पंपाचेर डेली जे वाडत आसा केन्ना 10 पैसे वाडटा 20 पैसे वाडटा आज 30 पैसे वाडला. हाचें रिजन कितें आनी कशें वाडटा हे म्हयन्याक कितलें वाडलां? पेट्रोलाचें कशें आसता न्हू फाटलीं आतां 2-3 वर्सां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला की इंटरनॅशनल प्रायस कसो वाडटा पेट्रोलाचो किंवा कमी जाता त्या प्रमाणे कस्टमराक ते पास ऑन करपाचे ऑन डेली बेसीस.
आनी बरोबर सकाळी 6 वरांचेर ऑटोमॅटीक बॉम्बेच्यान मेन सर्वरा वयल्यान सगळ्या पंपाचे रेट चेंज जाता करेक्ट 6 वरांचेर सकाळचे. हे सध्या पॅन्डेमीक चलता पूण पेट्रोलाची रेट ही दिसान दीस वाडत आसा. अशी वाटता की 20 पैसे 30 पैसे कालूच आज जी वाडल्या ती 30 पैसे रेट वाडली आसा. काल जे पेट्रोल आहलें 91.51 आहलें आयज 91.83 रुपीज जाल्लें आसा. दिसान दीस पेट्रोल वाडत आसा. हाचेर कोणूच कंट्रोल करिना. ऑपोजिशनूय हाचेर कांयच आवाज करिना. तशेंच लोकूय पेट्रोल घालतात वतात हाचे लोकांक कांय पडून गेलें ना. पूण पेट्रोल हे दिसान दीस म्हारग जाता. पेट्रोल वाडलें की सगळे कम्युनिटीच्यो सगळे रेटी आसा त्यो वाडलेल्यो वाडटात. गड्डान वाडटा जे सगळी म्हारगाय जाल्यार सगळे पेट्रोल वाडला आनी आमचे स्पेअर पार्ट्स वाडले टायर वाडले. मागीर पेट्रोलाचो तुमकां इफेक्ट जातलो आता पेट्रोल वाडला त्याचा आमकां प्रॉब्लेम जायत जाता. मायलेज गाडी येना. कस्टमर चड पयशे मागलेले कस्टमर म्हणटा चड पयशे गेले कोण चड गेले म्हणटा पूण कस्टमर चिंता पेट्रोल खंय पावले ते भाशेन आमचे मद्यान कस्टमर झगडी जायत रावताय पेट्रोलाक पयशांक लागून. धंदो सोडल्यान जाल्यार आमी रिक्षा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा कितें प्रॉब्लेम ना कितें सॉल्व करा कोण विचारिना. फाटले कितलेशे दीस जाले पेट्रोलाचो रेट वाडत आसा. आतां पेट्रोल वाडून वाडून 92 रुपयाचेर पाविल्ले आसा. पेट्रोल वाडला ताचो इफेक्ट कितें जाता आमच्या गोव्यान जे भायल्यांतल्यान भाजी बी येतात ताजेर इफेक्ट जाता. प्लस हांगासर आनी कितें हेर कम्युनिटी आसात त्यो वाडटात. पूण पेट्रोल जेन्ना केन्ना देंवता तेन्ना ते परत त्यो कम्युनिटी परत देंवयनात ते तशेंच त्याच रेटीन देंवयतात. आयज आमी हांगा कदंबा बस स्टँडा कडल्या रिक्षाकारांक मेळ्ळे आनी तेंची म्हायती जाणून घेतली. ते म्हणटा की पयलींच आमकां कस्टमर ना कोरोना कारणा खातीर लोक भोंवना आनी तेतून आनी हे पेट्रोल वाडून आमचे धंदो सारकोच वाडला गेलो असो अशें म्हणटात. तशेंच आमी पायलटाचोय एक प्रश्न केले पूण तो पायलट उलोवपाक सोदनालो. तेणें फक्त एकूच सांगलें की दुश्काळान हो 13वो म्हयनो गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. 12वीची बोर्ड परीक्षा रद्द करप काय ना तेचेर केंद्र सरकारान 2 दिसां भितर निर्णय घेवपाचें ठरयलां. ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका पावल्या. कोविड-19चे महामारीचे फाटभुंयेर परीक्षा रद्द करप काय कितें हे दुविधेत सरकार आसलें. ब्रेस्तार मेरेन कितें तो निर्णय घेतले अशें अॅटर्नी जनरलान कोर्टाक सांगलें. सुप्रीम कोर्टाचे वकील ममता शर्मान दाखल केले याचिकेत केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ आणि कावन्सील फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन हांकां CBSE बोर्ड परीक्षा आनी 12वेच्यो ICSE क्लासी रद्द करपाच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो. मंगळारा 1 जूनाक केंद्र सरकार 12वेच्या परीक्षा विशीं निर्णय घेतले अशी अपेक्षा आसा. 23 मेक जाल्ले उंचेल्या पावंड्या वयले बसके उपरांत राज्यांनी 25 मेक परीक्षा घेवपा विशींच्या प्रस्तावाचेर सुचोवण्यो दिल्ल्यो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियालान सांगलें भुरग्यांच्या भलायके नदरेन आमी बेगीनूच निर्णय जाहीर करतले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटले 24 वरांत 1,52,000 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 50 दिसांत दिसपट्टे केशींचो आंकडो उणावला पूण दिसपट्टे मरणांचो आंकडो मात 3,000च्या वयरच आसा. फाटल्या 24 वरांत 3,128 मरणांची नोंद जाल्या. फाटोफाट 4 दिसां सावन भारतात 2 लाखा परस उण्या केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,52,734 नव्या दिसपट्ट्यो केशी नोंदयल्यात. भारतांतल्या एक्टीव केशींनी सेगीत उणाव दिसपाक लागला. आतां मेरेन एक्टीव केशींनी उणाव जावन आज फक्त 2,26,092 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 88,416 केशींचो उणाव दिसला. भारतांतल्या एक्टीव केशी मदीं आतां फकत 7.22% पॉझिटिव्ह केशी उरल्यात. सप्तकी पॉझिटिव्ह केशींची टक्केवारी सद्याक 9.4% आसा. सदच्या पॉझिटिव्ह केशींचो आंकडो देंवोन तो आयज 9.7% जाला. 7 दीस जाले तो 10% परस उणो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 45 वर्सां पिराये वयले सगळ्यांक केंद्र सरकारान व्हॅक्सिनेशनाची तजवीज केल्ली आसत जाल्यार कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारात जेंचेर चड परिणाम जाल्लो दिसून येयलो त्या 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर तशी तजवीज कित्याक केली ना? सुप्रीम कोर्टाचो केंद्र सरकाराक प्रश्न.
डेटा सांगता ते प्रमाण 1 ते 24 मे मजगती कोविड प्रकरणातली 18 ते 40 वर्सां पिरायेच्या गटातली टक्केवारी सुमार 50 आसली. 22 ते 24 मे मजगती 47.84% आसली आणि 1 ते 7 मे मजगती 49.70%. न्यायमूर्ती DY चंद्रचूड, LN राव आणि S रवींद्र भट हांच्या 3 वांगड्यांच्या खंडपीठान ह्या प्रश्नांची जाप दिवपा खातीर केंद्र सरकाराक 2 सप्तकांचो वेळ दिला. उत्पादका कडल्यान राज्यांक उपलब्ध आशिल्ले 50% आणि तांचे मोल केंद्रान कित्याक थारायलें? राज्यांक केंद्रा परस लसी कित्या खातीर मोल चड दिवचे लागले? 2021चे निमणे मेरेन भारतांत सगळ्यांचें लसीकरण जातलें अशें सरकारान कोर्टाक सांगिल्लें. दिल्ली आनी पंजाबात फायझर आणि मॉडर्ना कंपन्या कडेन लसींची मागणी केल्ली पूण तांकां त्यो दिल्यो नात. गोवा 365 ब्युरो. मडगांवच्या न्यू मार्केटांतले पसरकार दुकानां उक्ती करपा खातीर एकठांयले आनी त्या उपरांत थोडो ताण निर्माण जालो. कोफूसांव जालें पूण केस्तांव जावपा पासून थोडक्यात वाटवलें. कलेक्टरान दुकानां बंद दवरपाची ऑर्डर दिल्या अशें सांगत थळाव्या नगरसेवकांनी तांकां आवरपाचो यत्न केलो. पूण मजेची गजाल म्हटल्यार उपमुख्यमंत्र्यान मार्केट बंद दवरपाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक जबाबदार धरला. कर्फ्यूक लागून दुकानां बंद दवरपाक लायिल्ली. ताका लागून न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे दुकानदार खवदळिल्ले. म्हयनोभर जालो दुकानां बंद दवरिल्ल्यान बरेंच लुकसाण सोंसचें पडलां तेंचें म्हणणें. रस्त्या कुशीक बसून हेर विक्रेते व्यापार करपाक शकतात जाल्यार आमचीच दुकानां बंद कित्याक अशें म्हणत सोमारच्यान दुकानां उक्ती करपाचें तेंच्यांनी थारायल्लें. कलेक्टर ऑर्डर गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर ते आमी सामके पाळून आसा. पयलीं आमी एक्स्ट्रा आनी 10 दीस पयलीं बंद केल्ले. सद्या अशें जालां आमी बंद ना मार्केट मडगांवचें आनी भायल्यान सगळे वेपार चालू आसा. म्युनिसिपालिटी एक 4 आण्याचें काम करना. म्युनिसिपालिटीन कितें म्हाका खबर ना. म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे म्युनिसिपालिटी तेंचे कडेन पयशे घेता काय ना. फुटपाथ अख्खे रिक्षाक वेपार घालून रेनकोट सत्र्यो बाकी सगळे वेपार म्हणजे कांय अशी नासतना जे आमकां मार्केटां भितर मेळटा ते रिक्षाक मेळटा. तेन्ना आयज आमी गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता आमी खूब त्रास काडले. गव्हर्नमेंटान आमकां 1 रुपया दिवना. फाल्यां आमकां गव्हर्नमेंटान ओपन करून दिवचें. कित्याक सांगून आमी खूब त्रास काडले. आतां आमी हेजे फुडें त्रास काडपाक ना. आमी जबरदस्तीन मार्केट ओपन करताले. ही आमगेली सामकी वॉर्निंग म्युनिसिपालिटीक. कित्याक आमी त्रास काडले न्ही आमकां न्ही. आमी पयलीं आमकां दिली एक येलो एक वायट लायन दिली ती पूण ते 1 म्हयनो म्हणल्यार आमकां ती दिवपाची. आमी भितर खावपाची वस्तू विकना. आमगे सिजन ना. रेनकोट आहा सत्रे आसा बाकी सिजन ना. खावपा भाजी ना आमच्या मार्केटाक. बाकी लोकांक सगळे भाजयेक ओपन करपाक दिता. आमकां कित्याक ना. मार्केट बंद आसा सध्या आनी कलेक्टर कितें म्हणटा आमचे वस्तू आहा ते सगळे कितें जाता म्हटल्यार कितें आमकां म्हणटा फॅमिली आहा म्हणटा पोसपाक ह्या म्हणटा पोसपाक स्टाफ आहा म्हणटा आमकां जायना म्हणटा तांकां रिक्वेस्ट आहा कितें मार्केट ओपन करपाचें म्हणून. मार्केट ओपन करपाक आमकां काय ऑर्डर दिली न्हू. सो हाय ऑर्डर दीस कलेक्टर ऑर्डर दिल्यार बंद करपाक. सेकेंडली ते कितें म्हणटा असो सगळे भायर आसा पळय ते ओपनली म्हणटा ते बिजनस करता म्हणटा तांकां कार्ड म्हणटा सो आमी कितें हेंचे डिसिजन आमचे घेवपा जाता सिटींग ऑन द स्ट्रीट. तांकां म्हणटा ते भायर वतात आमी कितें पोवन हिंगा. सो दीस इज तांचे डिमांड. हे मार्केट बंद दवरपाक खंय थळावो आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतच जबाबदार. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान आरोप केला. लॉकडाऊन कोणे केलें प्रेशर कोणे हाडलो दिगंबरान. आज तेजेच मनीस हे मस्ती करतात की लॉकडाऊन जावचें न्ही बाजार उगडो जावचो म्हणून. उलोवन दी ताणें दिगंबरान कशें सांगून दी गोंयकाराक परते उगडे कर म्हणून. बंद कर म्हणून तेच सांगतात ओपन कर म्हणून तेच सांगतात. हें कितें चल्लां. एक भंय आनी निर्माण केला हेज्या लोकांनी. खंय तरी सोल्युशन दिवपाचें बरे भाशेन आनी गोंय चलोवपाक आमकां आर्थीक दृश्ट्याय गोंय कट करपाक जाय. पण लॉकडावनाचे काही प्रमाणात हें कमी जालां. जे कर्फ्यू लायला तेजेर डिसिजन योग्य डिसिजन आमचो चीफ मिनिस्टर घेतलो तो ठाम आहा त्या बद्दल डिसिजन घेवपाक. मजगती कर्फ्यूंतल्यान थोडी सदळताय दिवची अशें मागपी निवेदन दिवचलच्या पसरकारांनी दिवचल पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक भेटयलां. शॉपां बंद दवरून बरेचशे वेपाऱ्यांक लुकसाण जाल्लें आसा. भाडें भरपाचें आसता ट्रेड लायसन्स करपाचें आसता. तर आमी एक निवेदन दिल्लें आसा की हे एका म्हयन्या खातीर आमकां सगळे वेपारी कोण भाडें करतात तांकां एक भाडें वेव करचें माफ करचें किंवा तेजेर जो इंट्रस्ट लायता
तो बी मातसो कमी जाल्यार तो तरी कमी करचो. आणि दुसरी गोष्ट ट्रेड लायसना खातीर ज्यो नोटीसी धाडटात किंवा हे धाडटा त्यो धाडचे न्ही. कित्याक ते एक तर नोटीसी घेवपाक प्रॉपर कोण आसना आणि मागीर ते पिरियड दिल्लो आसता 15 दिसांनी मागीर तुमी हें करप. हे आमी एक डिमांड केल्लो आसा की बाबा निवेदन केल्लें आसा ट्रेड लायसना खातीर अशें एक म्हयन्या खातीर रिलॅक्सेशन दिवचें. आणि तो जो ट्रेड लायसन आमी भरपाचें भरतलेच आमी केन्ना आज ना फाल्यां भरतोच आसता. पूण हो जो ह्या पिरियडा भितर जो इंट्रस्ट आसा तो लावचो न्ही हें आमी एक निवेदन दिल्लें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मामलेदाराची करणी आणि पालयेच्या शेतात घुसलां पाणी. शेतकारांची ही म्हणणी. पेडणे पालयेच्या भंडारवाड्यावेल्या मानशेचे बांदकाम चुकीचे पद्दतीन केल्ल्यान थळाव्यांच्या शेतांक धोको निर्माण जाला. संबंधित शेतकारांक विश्वासात घेनासतना त्यांचो सल्लो घेनासतना मामलेदारान चुकीचे पद्दतीन हे काम केलां. हे घडणुकेक लागून शेतकारांनी मामलेदाराबरोबरच पंचायत उपजिल्लोधिकारी, थळावो आमदार आणि मुख्यमंत्र्याकय धारेर धरला. भोव कश्ट करून पिकयल्ली शेतांच पालयेकारांचें पोट भरतात. पूण सरकारी यंत्रणा जर शेतकारांचें पोट मारपाक लागली जाल्यार हय, पालयेच्या शेतकारांनी तसो आरोप केला. दुरुस्तेच्या नांवान मामलेदारान मानशेची वाट लावन उडयल्या. परिणाम खारें उदक सकयल्या शेतांनी घुसलां. खाऱ्या उदकाचो परिणाम पियोवपाच्या उदकाचेरय जातलो देखून शेतकार बेजारल्यात. पळयात तेंचें म्हणणें. अशी अशी माणसं जाली त्याच्यावर मामलेदारांका रिप्लाय दिवंक ना. तसंच मी आज काल वतान मी कलेक्टराक लेटर दिला. ते कलेक्टराक मी फाल्यां वयतलो तेजेर काय निर्णय येता तो बघतलो. तो मी सीएमाक लेटर दिला. आज हो शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा मामलेदारान. काय शेतकऱ्यांक सांगनासतना ही दारां काडून गेली आणि सबंद शेतात पाणी भरला. आज हेका जबाबदार कोण? मामलेदारान हेचेर सरपंच कांयच करना. सरपंचाक काय ध्याना. आज हो आमदार आहा तो आमदार हेचेर लक्ष घालना. तो फक्त आपण पैसे जमोवपाक आज शेताक दिल्या न्ही हा बी आनी खात दिला. खंय मारतले हे शेतकरी? ह्याच्या घरा कडेन व्हरोन दितले. तेणी येवन इन्क्वायरी करपाची खंय खंय शेत हें केलां. आपूण बी दिला आतां खंय खंय हेंच्यान उपला आतां इन्क्वायरी करपाची, सर्वे करपाची. नाल्यार ह्या काय घरान दवरपाक? आज शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा. हो खुनी बिंदास भावता. हो गव्हर्मेंट आमचो न्हिदलेलो सीएम. ह्या सीएमान हेचेर ज्या इन्क्वायरी करपाची. त्या खात दिला ह्या कित्याक लागून दिला गव्हर्मेंटान आमकां त्या शेतान ह्या पाणी म्हणजे ईक. ह्या पाणी खरा पाणी म्हणजे शेताक ईक. जसा माणसाक ईक गोंयांत घेतल्या उपरांत मरता ह्या पाणयान शेत मरता. 5 वर्सां शेत पिकाचा ना. ह्या पाणी असा रावत जाल्या इतक्या शेताचो नाश जाल्ला. ते वर्क केला कितें केला येतात पळयतात वयतात म्हणजे तेची कितें आहा ती सारकी उक्ती जायना आनी अर्दच जातात उक्ती. आनी ही जी व्हडली माणशी आहा तितूंतल्यानूच उदीक वयता. ह्यो 2 सुक्यार पडटा. एका तेंच्यांनी बेतो घातला तो येवन मातसो काडपाचो म्हणून आमचें हें आहा सगळें. म्हादेवाच्या देवा थंय पाणी वयताला आणि हेचो आतां जाले 2 महिने 2-3 महिने दिले आता पाणी हाय जाल्ले. आता शेतकरी सगळे जाम जाल्ले आहेत आणि काय ना आम्ही काय करूचा? पाणी भरला शेतकरी पाहिजे झाले. थंय 5-5 हजार रुपया खर्च करून थंय काय ना 5-5 खाणी जायता काय ना बंद झालं. शेती करा म्हणा सांगतात. कशी शेती करतलो आम्ही? रिता शेती राहिलो माणूस. शेती आमकां आणखी काय हा? सरकार किंवा ह्या भागाचा आमदार अजिबात लक्ष ना. लोक कसे आसात, कसे त्रासान आसात तेचेर अजिबात ह्या आमदाराचो ना सरकाराचो लक्ष आसा. आयज हे सगळे शेतकरी आमचे पायल्या गांवांत मेहनत करतात. कोणाक कडेन हात पसरनात. आपूण आणि आपले फॅमिली घाम गाळटात. हेच्या म्हणजे पावसाची म्हण किंवा वताची तमा न बाळगता आज शेती करतात आणि मेहनत करतात आणि शेतां वयर काडटात. आणि ते खंय तरी बांद जो आसा पाल्याचो 40 लाख खंय तरी खर्च केला, 45 लाख खर्च केला, नवीन बांदला. वारंवार तेचेर रिपेर करपा खातीर 3-4 लाख प्रत्येक बिलां सँक्शन जातात. पण अजिबात फायदो हेचो बांदाचो, ह्या रिपेराचो, हे इतल्या लाखाचो पयसो फायदो हे शेतकऱ्यांक जायना. हे सगळे उदक शेतान गेलें. लोकांनी मेहनत करून घाम गळोवन शेतां वयर काडली. ह्या सरकाराच्या
चुकीच्या धोरणामुळे आयज शेताची नासाडी जाल्या. गोवा 365 खातीर पालयेच्यान संदीप कामोलकार. लायटीचो आपालिपा ही गोंयकारां खातीर खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी सदचीच समस्या जावन रावल्या. बाळीकार जाल्यार ऐन वेळार काळखात दवरपी वीज खात्याचेर बेजारल्यात. तेतून अदीमदीं फ्लक्च्युएशनां जातात आनी बल्ब ट्यूबलायटी वयतात. ते लुकसाण वेगळेंच. वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंग करात, तशेंच नवे सब स्टेशन दियात, बाळीकारांनी मागला. हो जो जागो आसा हो बाळ्ळी पंचायतीच्या भितर बेनोड्या ह्या गांवांक आसा. आनीक हो जागो आसा तो कुमुलदादीचो आसा. आनीक कुमुलदादीन 15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही जी आसा ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांगा सब स्टेशन घालची म्हणून दिले कडेन आसा. पण हेतूंक एक टॅनंट केस घातली टॅनंटान की आपल्याली नांव आसा आनी आपल्या ह्या जाग्याचो अधिकार आसा म्हणून. आनी आजुनी ही गेली 10 वर्सां जाली अजूनही ही केस आसा ती मामलेदारांक डेप्टी कलेक्टरा फुड्यान चलता. बाळ्ळीकार आज पर्यंत जे लायटी खातीर फेस करतात खूब प्रॉब्लेम फेस करतात. हांगा पयर जो डिजास्टर जालो सायक्लोन येयलो त्या सायक्लोनाक 6 दीस म्हळ्यार लायट नासली. लोक समजले पूण सायक्लोन जावन लायट रिपेर केली, सगळ्यांक दिवपा स्टार्ट केली, दिली बी. पूण मदींच 2 दीस येता, 1 दीस येना. दिसा 10-11 फावट वचोन लोकाले एप्लिकंट सुद्दां खूब जे आसात टीव्ही, फ्रीज, इन्वर्टर हे मोडोन गेले कडेन आसात. आज लोक मागतात की सरकारा तेणी अपील केले कडेन आसा की तुमी बेगीच्या बेगीन हांगा एक सब स्टेशन घालचें ताकी हो जो गांव आसा तो गांवगिरो वाठार आसा आनीक जी लायटीची वायर येयल्यात त्यो सगळ्यो वायरी रानांतल्यान येयले कडेन आसात. आनी ह्या रानांतल्यान येयल्ले कारणान जाता कितें की झाडां सगळीं तेजेर पडटात आनी आमकां हांगा लायट म्हण ती बरोबर मेळना. दिसा जर 10 फावटी 15 फावटी जर लायट वचपाक लागली जर लोकांक रावप कशें. ह्या दिसांनी लोक होम क्वॉरंटायनाक आसात आनी ह्या होम क्वॉरंटायन आसले तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसात. आज लोकांनी एक अपील केले कडेन आसा सरकाराक आनीक लोकल MLA पॉवर मिनिस्टराक आनीक सोशल वर्करांक बी की तुमी मातशें हांगा लक्ष घालचें आनी हे लायटीचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचे म्हणून. कित्याक ना जाल्यार हांगा अशेंच लायटीचे प्रॉब्लेम अशेंच उरतले आनी हेजेर सोल्युशन म्हण तें येवपा ना. बाळ्ळेक लायटीचो इश्यू पयलीं साकून आसा. खूब पयलीं साकून आमी बाळ्ळेक हो मोठो वाठार आसा 140 किलोमीटर रेंजीचो वाठार. सो ताका लागून हांगा खूब झाडां लायटीच्या लायनीच्या मदल्यान वयतात. ती झाडां सारकी वायरीक तेकोन आसता. केन्ना वारो येयलो की लायट गेलीच. 2 दीस पयलीं आमकां खूब त्रास भोगले. पण ज्या लास्ट टायम जे हांगा सायक्लोन जालो तेन्ना आमकां 5-6 दीस हांगा लायटच ना. बाळ्ळी वाठारांत लायटच ना. सो आमचो मिनिस्टर पॉवर मिनिस्टर तेणी केन्ना हांगा येवन एक राउंड जर मारून त्या टायमाचेर 5 दीस जेन्ना लायट गेली तेन्ना कोणूच हांगा येवन पळोवना बाबा कितें चल्लां तें. आमी हांगा सबस्टेशनाक फोन मारलो बाळ्ळी. ते म्हणटात आमचो हांगा फॉल्ट कांय ना, मेन कर्नाटकाचो प्रॉब्लम आसा. तेणी खूब हांगा त्रास घेतले. लास्ट टायम 5-6 दीस ते कंटिन्युअस काम करून तांकां लागून आमकां बरी लायट मेळ्ळी म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां हांगा हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MLA ह्या वाठारांतले MLA रिक्वेस्ट करता. तशेंच सोशल वर्कर संतोष फळदेसाय तांकांय रिक्वेस्ट करता आनी JE आनी पॉवर मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता. जाता ते बेगीन जाता जाल्यार आमकां हांगा अंडरग्रावंड केबलाची सुविधा करून दिवची आनी आमकां एक सबस्टेशन एक बाळ्ळी वाठारांत एक सबस्टेशन आमकां घालून दिवचें. त्या लागून आमकां केन्नाच लायटीचो इश्यू जावचो ना. आनी पॉवर मिनिस्टर जो आसा ते रिक्वेस्ट करता तेणी बाळ्ळी वाठारांत येवन ह्या स्टेशनाचेर मातशी पासय मारची आनी तांकां जायते इक्विपमेंट दिवचे. तेंच्यानी इक्विपमेंट ना, झाडां कट करपाक तेंच्यानी लेडर ना, कांय ना. वयर झाडां आसल्यार ती कातरूंक मेळना. तांकां एक बकेट दिवचें, ट्रक बकेट. सो त्या झाडां कट करपाक तांकां मातसो हातभार लागतलो आनी तांकां प्रॉपर इक्विपमेंट दिवचे. तेणी लास्ट टायम खूब जाणांनी बरे लायनमॅन आसात तेणी खूब मेहनत घेवन हांगा लायट आमकां हाडपाक दिली. बाळ्ळी सदींच हांगा इश्यू आसा. आज हांगा वतलें वत आसा म्हणजे आतां लायट ना. काल जो तशेंच जालें 5 मिनटां लायट येता 5 मिनटां वयता. हांगा त्या लागून एसीक प्रॉब्लम AC लायल्यार AC वयता, टीव्ही लायल्यार टीव्हीचेर लोड येता. केन्ना हाय व्होल्टेज केन्ना लो व्होल्टेज जावन हे त्रास आमकां सदींच आसात. सो परत एकदां मागता आमच्या MLA कडेन हेणी हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावता. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातांनी पावसान घालून घेतले. अजूनय गडगड घालीत आणि जोगलायत पावस हजेरी लायतलो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाणवलो ना. मुरगांवात चडांत चड 33.0 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली.
पेडण्यां 5 सेंटीमीटर जाल्यार केपें, काणकोण, मुरगांव आनी सांग्यां 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचें संकट अजून कुशीक सरूंक ना. देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.